गेल्ले 12 वर्सां भाजप सरकार राज्य चलयता हें व्यापा हांगा लागला की काय कितें? कित्याक युनिवर्सिटी सारक्या संस्थेनी इन्स्टिट्यूशनान दोन चुको केल्या. एक म्हणटा ते 25 तांचे कडेन MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ तांकां अकस्मात काडून उडयले. कितली वर्सां करताले? 7, 8, 9, 10 हातून लेबर लॉ लागता. अशें अकस्मात काडून उडोवपाक जायना. बट जेन्ना आमी रिजिस्ट्राराक विचारलें प्रोफेसर नाडकर्णीक, तो म्हणटा सरकाराक विचार. कित्याक एक बरी युनिवर्सिटी जर सारकी चलतली जाल्यार सरकाराचे ताचेर कसलोच दबाव आसपाक जायना. पण ताणें एडमीट केलें की 2003 आनी हांव चिंत्तालो 2003 कोणाचो सरकार आशिल्लो? परत भाजपाचोच सरकार आशिल्लो. 2003 म्हणटा ते तांची ऑटोनॉमी ह्या सरकारान काडून उडयल्ली आसा. दुसरें 38 न्यू MTS स्टाफ ताणें पळय रिक्रुटमेंट करून घेतल्या. असो प्रिमा फेसी जर पळयशी जाल्यार देर इज अ मेजर फ्लॉ इन दीस रिक्रुटमेंट प्रोसेस. आत्तां जर तुमी मिडियान सुद्दां तांची वेबसायट उगडून पळयली जाल्यार यू वील नॉट फायंड एनी रेफरन्स टू रिक्रुटमेंट वीच हॅज हॅपन्ड जस्ट 1 or 2 months बॅक. काडून उडयले. आतां अशो तांचेर आरोप आसा की 38 लोकांक ताणें भरती करून घेतली, तांचे मेरीट लिस्ट सुद्दां डिक्लेअर करूंक ना. एके वटेन 25 जाणांक काडले, दुसरे वटेन 38 लोकांक घेतले. बट द प्रोसेस फॉलोड इज फ्लॉड. ताणें तांचे मेरीट लिस्ट जाहीर करूंक ना. खंयचे तरी एका मिडिया हावजान जेन्ना ही बातमी छापली तेन्ना एक ताबडतोब फॉल्टी लिस्ट ताणें अपलोड केलें. ताची आमचे कडेन प्रत आसा.